सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस दिवं. पयले स्वते देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयज शॉर्ट नोटिसाचेर आयले म्हण प्रेस कॉन्फरन्साक. आयज आमकां हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ओवर 80 ऑर्गनायझेशन जी वांगडा आयिल्लीं ओपिनियन पोलाच्या टायमार जे आमी सेलिब्रेशन केलां 3 दीस पयलीं, फक्त इंडस्ट्रीजांक व्हरपाक आनी त्या खातीर हांकां डबल ट्रॅकिंग केल्लें जाय. त्या खातीर हांकां एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज केल्ले जाय. त्या खातीर जे 6 न्हंयो आमच्यो नॅशनलायज केल्ल्यो नोव्हेंबर 2016 त्यो ह्या खातीर. And this is a larger plan under सागरमाला. आमचे गोंय एक नकेत्र म्हणटा पळय ते पल ऑपरेट जाले हे काबार जातले. It will collapse. So we will be bringing to the notice of our CEC that these 3 projects are going to damage Goa not only environmentally but economically also. आणि हे प्रोजेक्ट पुश करपाक देर इज अ कनायवन्स ऑफ हे पळय आसा सरकार चलयता ते. देर आर ऑफिशियल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ऑफिशियल्स फ्रॉम द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ऑफिशियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑफिशियल्स फ्रॉम MOFCC. हे सगळे मिळून हे फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट पळय आसा तांकां फायदो करपाक आमचे गोंय नष्ट करपाचें आसा. सो दीस वील बी आवर मेन एम टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द CEC की सगळे वयशी वयर ऑर्गनायझेशनां जी आयल्या वांगडा कन्सर्न सिटीजन, एनवायरमेंटलिस्ट, एड्युकेशनिस्ट, सायंटिस्ट आणि यूथ स्टुडंट्स जे आयज तांकां क्लासरूमान बसंक नाशिल्ले ते रस्त्यार आयले बाबडे की तांचो फुडार कितें जातलो, फुडल्या पिळगेचो फुडार कितें जातलो, जो अजून जल्मान येवंक ना तांचो फुडार कितें जातलो. त्या खातीर आयज आमी अपील करपाचें आसा. हाचे फुडें आनी डिटेल सांगपाक आय रिक्वेस्ट माय कोलीग श्री विकास भगत ताचेर इन्फॉर्मेशन दिवपाक. कॅप्टन बाबान सगळें तुमकां वेवस्थीत सांगलें आसा की इजिप्त येवपाचें आसा ते गोंयाक 22 तारखेनी आयले ते आनी ताजेर ते अभ्यास करतले. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की वेस्टर्न घाट हो 4 स्टेटी भितर लागता. एक महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटक आनी केरला. आतां हो वेस्टर्न घाट कसो सांबाळप, कसो दवरप आनी हो समज नश्ट जालो जाल्यार फक्त ह्या 4 स्टेटीकूच न्हय, भारतांतूच न्हय तर हो संपूर्ण जगाचेर हाजेर परिणाम जाता. हाचे तज्ञ बऱ्यापैकी तुमकां सांगतले. आनी फाटले कितलेशेच म्हयने आमी पळयतात की हे 3 प्रोजेक्ट जे सरकार नाकासले ते गोंयच्या बोर्डार मारपाक सोदता. सुरवातेक म्हळ्यार आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान हाजेर विरोध केल्लो की आमकां गोंयाक डबल ट्रॅकिंगाची गरज ना म्हणून. पण स्वता गुरू म्हणटा ताका सीएमान मागीर म्हणलें ना, मनोहर पर्रीकरान तशें केन्नाच म्हणलें ना म्हणून. म्हणजे दोन्ही व्हिडिओ व्हायरल जाले, तुमी पळयले आसतले. दुसरो म्हणल्यार ट्रान्समिशन लायनीचो तो जो जाग्याचेर जाता थिंगा हजारांनी झाडां मारप आनी सरकार सांगता झाडां मारली उपरांत आमी झाडां लायतले म्हणून. झाड मारले उपरांत तुम्ही झाडे लायनात, फक्त रोपी लायतात. ते झाड परत व्हड जावपाक 25 वर्सां लागता. पण ह्या 25 वर्सां भितरले जे पळय निसर्गाक त्रास जातलो जावं मनशांक त्रास जातलो हाची भरपाई कोण करतलो हाचे सरकारान विचार केला काय कितें, पयलो प्रश्न आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार हे जेन्ना करतना रस्तो वाडयलो, रेल्वे वाडयलो की एक मोलेम वायल्ड लायफ सँच्युरी, दोन्ही वायल्ड लायफ सँच्युरी ज्यो आसा त्यो काबार जातल्यो. आनी आमी मनीस आमचो विचार करतात. हाजेर ज्या वाठारांत रावपी बारीक बारीक जनावरां आसत, पक्षी आसत, हाजेर सरकार विचार करता काय कितें, हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान विचार केला काय कितें. हे सगळे जेन्ना आमची दोळ मुखार आयल्यो, कोर्टाक गेले उपरांत कोर्टान डायरेक्शन दिलें. कोर्टाच्या डायरेक्शना सकल ही कमिटी येता आनी हाजेर पुरायपणान अभ्यास करपाक येता. ह्या कमिटी कडेन आमची एक ग्रुप तांकां मेळपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमी तांचे कडेन उलोवपूय जातलें. पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मुद्दम पावोवपाक सोदता गोंयच्या वाठारांतल्या हेर लोकांक की हे प्रोजेक्ट पात्यार मारले उपरांत जाले उपरांत कशी पद्दतीची नाशाडी फक्त गोंया भितर जावप ना तर निसर्गाचेर हाजेर परिणाम कितें जातलो. आता तांचे एक म्हणणें आसा की आमी NGO जे आसात ते तुमी आयकताय की दर वेळाचेर ते म्हणटात NGO डेव्हलपमेंटाक विरोध करता
आम्ही परत एकदा आम्ही दर वेळार सांगला आणि परत एकदा या माध्यमांतल्यान आमी स्पश्ट करतात डेव्हलपमेंटाक आमचो विरोध ना, पण निसर्ग काबार करून कोणा खातीर हेही सरकारान आमकां स्पश्ट करचें. दर एकल्या जर तुम्ही कोणाकय जर विचारले जाल्यार सांगतलो की एक शेतकार भाव सांगतलो जावं बाकीलो गोंयकार सांगतलो निसर्गाचो आमकां अत्यंत गरज कितें आसा. आमी निसर्गाचेर जाल्ली हानी ताजे उपरांत जो परिणाम जाल्लो तो आमी केरळा बाड जो येयल्लो पळय ताजे उपरांत पयलें बाकीचे अशे कितलेशे वादळ आयलीं तातूंतल्यान आमची नाशाडी जाली ती आमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. आनी आतां लागींचें जर आमी पळयत जाल्यार फाटल्या दिसांनी जो पळय मनशान केल्ली कर्मां आनी परत दर वेळार आमी त्योच चुको करतले काय कितें. सरकार दर वेळार त्यो चुको करतले. डेव्हलपमेंटाच्या नांवांनी तुमी आनी कितले गांव काबार करतले, तुमी कितले वाठार काबार करतले हे सरकारान स्पश्ट करपाक जाय. आमी विरोध परत एकदा स्पश्ट करतात, आमी डेव्हलपमेंटाक विरोध करना, पूण निसर्ग काबार करून आनी सैम काबार करून आमकां डेव्हलपमेंट ना. आरोग्याचे आतां परिणाम जावपाक सुरवात जाली लोकांक. झाडां आमकां अत्यंत गरजेची आसात हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी लागींची गजाल सांगपा म्हळ्यार 3 दीस फाटीं गांवडोंगरी वाठारांत आमचो एक भुरगो वतालो गाडयेंतल्यान ताणें एक फोटो मारलो, व्हायरल जाला तो. पट्टेरी जे वाघ आसाय पळय ते ताका रस्त्यार दिसपाक पडले. आतां ही जनावरां रस्त्यार हाडपाची परिस्थिती त्या कोणी लायली. रानार आमी रानां बुटून खायले उपरांत ते रस्त्यार येवचे ना जाल्यार खंय वतले. आनी सरकार हाचेर कितें उपाय करतलो काय कितें. म्हाका दिसता निदान आमच्या ह्या कमिटीन तरी आमची मागणी मान्य करून घेवपाक जाय. आनी आमची मागणी इतलेंच आसा की हे 3 प्रोजेक्ट हाचेतून खोलायेन अभ्यास करचो, तातूंत भितर वयचे प्रत्येक एंगलान ताचेर विचार करचो आनी हे 3 प्रोजेक्ट ताणें तांच्या रिपोर्टा भितर घालचे की गोंयाक सद्याक तरी ते नाका, गरज ना म्हणून, आनी तांचो रिपोर्ट जो आसा तो तांणी सुप्रीम कोर्टाक दिवचो अशी आमची तुमच्या माध्यमांतल्यान तांचे कडेन मागणी आसा. आतां आमचो बाब जयेश शेटगांवकर तो रावता मोर्मुगांव सारको द एपी सेंटर फ्रॉम वेअर सगळे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता पळय ते, कित्याक कोळसो थंय येता. आमी ताजे कडचे गोंयकार इज लुजींग देयर स्मायल. जे आमकां जी आमची देवान जी देणगी दिलेली ज्या प्रमाणे आमचो नेचर आसलो त्या प्रमाणे गोंयकार फूल दिसभर हसकुरो तोंडाचो उरतालो, म्हणजे हसत उरतालो, लोकांक त्या प्रमाणे वेलकम करतालो. आयज ह्या आफ्टर कोविड सिच्युएशन पयलीं आनी कोविड सिच्युएशना उपरांत आयज गोंयकारांचेर न्हू हांसणे म्हणजे जे लोक जे हसताले पळय ते मातशे बंद जावपाक लागला. कित्याक लागून बेसिकली हांव हेका रिस्पॉन्सिबल करता की जे डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जे चालू आसा, धर तूं मेलावली जो कोल डबल ट्रॅकिंग हे सगळे जे प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते आमकां न्ही खंय तरी गोंयकारांचेर लादले जातात ह्या गोष्टी खातीर म्हणटा. कित्याक अशें बारीकली नोट करून गेलो जाल्यार हितून घरां कोणाची वयतात, गोंयकाराची वयतात, जागे कोणाचे वयतात, गोंयकाराची कोणाक वयतात, हेल्थ कोणाची बिगडटा, गोंयकाराची बिगडटा, पूण लास्टाक जो फायनान्शियली जो कोणाक जो फायदो जर जाता जाल्यार तो कोणाक जाता. गोवा गव्हर्नमेंटाकय जायना. खंय तरी एक प्रायव्हेट कंपनी येता, आपूण ते एमपीडीचे पोर्ट लीज करता आनी तेचो कॉन्ट्रॅक्टूय तो स्वता चलयता किंवा खंयचो एक लोकल एमएलए थंयसर चलयता. सो हे जे बेसिक जे प्रॉब्लेम्स आसा पळय त्याच्या खातीर गोंयाक आनी गोंयकारा खातीर खरोच एक्चुअली थ्रेट कायंड ऑफ थिंग जाल्लो आसा की गोवन्स आर लुजींग देयर स्मायल्स. आनी आतां ह्या ओवरऑल प्रोजेक्टान गोंयकारांक कितें मेळटलें? इट इज ओनली लेफ्ट इज डिस्ट्रक्शन. जावं ते मेलावली डबल ट्रॅकिंग सगळे दोंगर कापपाचे. जर तूं 4 लेन आयचे रस्ते आसा पळय तेंची स्टेट पळया. वी आर टॉकिंग अबाउट 6 लेन रोड. हे 4 लेन हेंच्या कडेन सांबाळना. ते 6 लेनाचे आमकां आशा दाखयता की फुडें व्हडले 6 लेन जातले आनी आमकां मेळटले म्हणून. बट आय डोंट थिंक सो हे आमच्या मोगान जायना. जर आमच्या मोगान जर जाता जाल्यार हे 4 लेन पयलीं आयज सारके रेडी जावपाचे, हे आमकां फिजिबल दवरपाचे. देन वी टॉक अबाउट 6 लेन्स. सो सेम वे जेन्ना आमचे न्हंयो वयतल्यो जे आयज सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणून जो आमचेर येयला आनी ज्याच्या प्रमाणे जे एक न्हंय काडून जे प्रायव्हेटायज म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन वयतले आमचो कंट्रोल खंय उरतलो? आमचे नुस्तेकार भाव खंय वयतले? फाल्यां सपोज जर नेवीची रिपोर्ट रावली आनी फाल्यां यू कॅनॉट फिश हियर, हिंगा तुवें नुस्तें धरप ना म्हटलें जाल्यार तो खंय वयतलो? सो दिस इज डायरेक्टली न्ही आमचे गोंयकाराची स्मायल न्ही आतां गोंयकाराचें लायफ सुद्दां सोंपोवपाक पावल्या. आतां माझी रिक्वेस्ट एंटायर मुर्मुगांव इज ऑलरेडी पोल्युटेड. तातूंत तुका डाउटच ना. मॅक्झिमम प्रूफ इफ यू वॉन्ट द मॅक्झिमम कोविड डेथ्स आर फ्रॉम मुर्मुगांव. मॅक्झिमम दिस इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द ब्रिथींग प्रॉब्लेम्स. सो आनी एक्झाम्पल हेच्याकून व्हडलें कितें जाय गव्हर्नमेंटाक की बाबा तुका सांगपाक की बाबा दीस प्रॉब्लेम्स आर ओनली लेड टू अ डिस्ट्रक्शन, नथींग एल्स. आतां आमची रिक्वेस्ट एंटायर फ्रॉम मुर्मुगांव, एंटायर फ्रॉम गोवा, आमचे सगळे जे 10-50 जे ग्रुप जे इकडे जाल्यात तितके कडल्यान रिक्वेस्ट
टू CEC, द लास्ट होप विच इज लेफ्ट टू द CEC, की तुम्ही जेन्ना आयज जे एक्चुअली जे आमचे ग्राउंड लेवलाचेर पळयतले, सो वी रिक्वेस्ट यू काइंडली स्क्रॅप दिस. त्यांच्याकडे ऑथॉरिटी असा काय नको, बट ऍटलीस्ट गिव्ह दी बेस्ट पॉझिटिव्ह इन फेवर ऑफ गोवन ब्युटी. कित्याक गोंयची जे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन जे झालेले आसा पळय गोंयांत, आयज विबडटा खंय तरी ते फॉरेनाचे बोटी हार्बर पोर्टाक रावतात, तेच्या लेफ्ट सायडीकूच काळो कोळसो. आय डाउट नॅशनल इंटरनॅशनल टुरिस्ट विल गेट डावन फ्रॉम द शिप. म्हाका दिसना. So we are the main the hub of Goa is a touristic destination, आणि तेच जर काळें करून उडयलें जाल्यार गोंयांत आनी कोण येतलो? एक्सेप्ट अदानी, जिंदाल आनी JSW सोडले जाल्यार बाकीचे कोण येवचे ना. ते बी येतले कित्याक पेमेंट करपाक. सो गोवा एट द अर्ज ऑफ वी आर लुजिंग अवर स्माइल. पूण खरेंच आमचे लायफ वयच्या पयलीं इट इज हाय टायम टू अंडरस्टँड गोंयकारांनी अंडरस्टँड जावन आनी गोंयकारां सगळ्यांनी एक जावन. वी आर ओपोजिंग, बट खंय तरी CEC कमिटी खंय तरी बरो steps towards saying that something good will happen, and we are hoping that the results will be really good will come, like मेलावनीचे लोकांक कसो रिझल्ट मेळ्ळो त्याच प्रमाणे आम्ही अशा आशा धरून वयता की CEC खंय तरी बरो रिपोर्ट धाडटले and they will scrap this all the projects. Thank you. Captain, how many organizations have come together? Total almost 80 organizations from all over Goa. Right from Kankon to Pende and Sange to Mormugaon also. Who is the convener of this platform? There is no convener. We have all come together under the theme of Goikar, Ek Paul, Ek Charache.